जे आज म्हादयच्या हाऊस कमिटी जी अपॉयंट केली सभागृहान ताजी आज दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. ऑफकोर्स मातशी मिटींग पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली, पूण मध्यंतरी खुबशे इव्हेंट्स कोर्टांत आनीक नॅशनल लेवलाचेर खुबशे इव्हेंट्स इन द सेन्स म्हादई संबंदीचे पत्रव्यवहार म्हणून सबमिशन ऑफ पेपर्स वगैरे वगैरे खुबशे करपा आशिल्ले आनी कमिटी वगैरे अपॉयंट जाली. हांव जाका आमी म्हणटा ती प्रवाह कमिटी, आनी त्यामुळे हाऊस कमिटी मातशी मुखार मुखार अशी गेली. म्हजे बरोबर म्हजे WIDचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात, नंतर आमचे सुप्रिंट इंजिनियर श्री दिलीप जे ह्या प्रोजेक्टा संबंधी इन्चार्ज आसात. आज हाऊस कमिटी जी आसा पळय त्या हाऊस कमिटी सगळे मेंबर्स सहभागी जाल्ले. आनीक पयलीं फाटल्या मिटिंगेचे मिनिट्स जे आशिल्ले ताजो नियाळ करप जालें, नंतर मागीर डिस्कशना वेळार सजेशन्स खूब आयलीं. आनी ऑफकोर्स एक प्रिंसिपली आमी सगळे मान्य करतात की ती मागीर प्रवाहाची कमिटी आसूं किंवा मागीर हाऊस कमिटी आसूं किंवा इवन बाकीचे लोक आसूं हाका हे जे दोन प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसाण बंडुरा आनीक हलकटा हे दोनी कडेन विजीट जावपाक जाय. नक्कीच प्रवाह कमिटी जी आसा त्या कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स ते 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसा. तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे. नंतर मागीर महाराष्ट्रांतले बेजीन पळयल्ले आसा वेली धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्रा तयारी करता. आनी तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकांत. सो कर्नाटकांत सगळे जितले पॉयंट्स आमकां दुबावाचे आसा जितले पॉयंट्सांचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता आडमुठे धोरण घेवन कितें बांदकाम करपाक पळयता थंय सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. हाऊस कमिटी जी आसा पळय हाऊस कमिटीनी आमचे प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्ल्यो आसा. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेजेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेजेंटेशन हांकां दिलें, मेंबर्सांक दिलें. आनी मेंबर्सांची म्हणणी अशी आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. आमकांय कांय प्रॉब्लेम ना. हाऊस कमिटीच्या निमित्तान आमी वचून पळोवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर थारायल्लें आसा की आमचे सभापती हाऊस कमिटी सभापतीक रिक्वेस्ट करपाचें. सभापतीन इन टर्न कर्नाटकांतले सभापती आसा तांकां विनंती करपाची की हाऊस कमिटी गोंयची म्हादई संबंधी विजीट करून पळयता तेन्ना थंय सरकारान मान्यताय दिवची अशें म्हणून आमी थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसा पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें, वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकें नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना अशें म्हणून. शिवाय हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार प्रवाह कमिटी कडेन आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी पुटअप केल्ले आसात सुरवाती पासूनच. जेन्ना तुगेले ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली ते ऑर्डरच आमी थंय चॅलेंज केल्ले आसा की हें बरोबर ना वगैरे वगैरे. कोर्टा जो तांणी केल्लो आसा दिल्लो आसा वगैरे ते बरोबर ना अशे पद्दतीन मानावळ हाजे मुखार ट्रिब्युनला मुखार केल्ली आसा. आनी त्याच पद्दतीन मानावळ जी आसा पळय न्ही ती कोर्टांतय केल्ली आसा. कोर्टांत बरेच वेळा केस जी आसा पळय न्ही ती बोर्डाचेर आयिल्ली आनी लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान डिफर केलें आनी म्हटलां की आतां 20 जानेवारी 2024 आतां दीस मॅटर इज कमिंग अप फॉर हियरींग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार ना जर जाय जाल्यार आमची केसांची हियरींग येवंक शकतली अशें दिसता. आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाय ती तयारी आमी केल्ली आसा. म्हणजे वी आर फायटींग ऑन ऑल द 3 सायड्स फ्रंट्स. एक आसा तुवें प्रवाह कमिटी कडेन आमचे हें आसा इन्स्पेक्शन वगैरे वगैरे जे कितें करूंक जाय ते आमचे बांडावळ आसात. दुसरी जे आसा ते पॉलिटिकल लेवलाचेर वचून विजीट करप वगैरे वगैरे. आनी तिसरें आसा ते कोर्टा लेवलाचेर. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमची एडवोकेट पॅनल जें आसा पळय न्ही जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटलें पळय पॅनल तातूंत एडवोकेट्स आसात. एजी स्वता हँडल करता. एजी बरोबर आनी सिनियर कावन्सिल्स घेतिल्ले 2 जाण घेतिल्ले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टांत केस येतली तेन्ना गोंयाक खूब चान्स आसात, संदी आसा ती जिखपाची. सर एवरी टायम कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रॉब्लेम करता सायट विजिटाच्या टायमार. आडमुठेपणान म्हणजे सरळ म्हणणें अशें आसा आडमुठेपणान ते मागीर कर्नाटकांत कितें खंयचे कोणी शेजार जो आडमुठेपण करता आडमुठेपण जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना तुका लिगल कोर्स कसो आसा तुवें घेवपाक जाय न्ही. तुवें स्वता वचून आडमुठेपण करूं शकना.
कर्नाटका करता ताजो अर्थ असो न्ही की ते शाश्वत फाल्यां समजा स्टे मेळटा उरलें सगळें समजा तांकां परमिशन मेळत ना जर जाय एवरीथींग दे वील हॅव टू क्लोज सो दे आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क एक वडच्यान बदनामी करून घेताना दुसरे वडच्यान ते दे आर ऑल्सो टेकिंग अ लिटल रिस्क आसली जें कितें बारीक मोठें काम त्यांनी 2012 बी करतात ते थोडे थोडे कालच्यान परचें न्ही हें म्हणजे कालूच बाबा सुरू केला अशें ना 2010 ते खटपट करीत आसा कितें ना कितें काम चालू गोंयिंग ऑफिसर जेन्ना विजीट केले तेन्ना मदीं त्यांनी पयलीं जें केल्लें पळय न्ही तेंच आनी दुसरें कशें जाता तांगेल्या भागा भितर यू सी इट इज कंड्यूट जो आसा पळय न्ही कॅनल जो किंवा जाका आमी कितें म्हणूं शकतात की अंडरग्रावंड टनल तो सादारण असो 10 मिटर सकल 10-12 मिटर सकल आनी तो तांची एरियेंत पूण मदीं जो टनल जाल्लो पळय न्ही त्या टनलाक मदीं सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे किंवा प्लगींग केल्लें आसा उदक वचचें न्ही म्हणून प्लगींग केल्लें आसा म्हणटरी हें तांच्या भागांत हें आसा त्यामुळे सामकी एकंदरीत क्लियर पिक्चर कळना पूण आमच्या एवढच्यान तांणी काम बंद दवरलेलें आसा कळ्ळें की ना आता विजीट केल्ले तेन्ना फ्रेश वर्क काय गावना म्हणटा तुमी ना हालींचे लेटेस्ट आनी पयर तुमी कितले वॉट डेट यू विजीट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा काय डिसेंबरान विजीट केल्ले रे सर हय समर जुलयान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा की दे कॅनॉट डू एनीथिंग दिलीप स्वता आमचे इंजिनियर ऑफकोर्स आमचो बदामी आशिल्लो आनी स्वता कमिटी बरोबर म्हणजे प्रवाहाची कमिटी जी आसा पळय न्ही 9 जाणां 7 जाणांची ताजे ते आशिल्ले सो आनी आतां कमिटीची मिटींग क्वॉर्टरली कितें दवरपाचें केला तुमी कितें आसता पळय लक्षांत घेयात हांगा लिपोवपाचें कांय ना आनी दडोवपाचें कांय ना इज ऑल ओपन इतलेंच कितें जें कितें लिपोवपाचें तें कर्नाटक करता आमकां असलें लिपोवप कांय गरज ना फॅक्ट इज फॅक्ट जें कितें घडटा कोर्टांत घडटा जे कितें पेपर दितात कोर्ट जे पद्दतीन सी कॅनॉट अशें म्हणूंक शकना कोर्ट सुप्रीम कोर्टान उबी रावन आजच म्हणजे घे प्रकरण आजच हो विशय अशें म्हणूंक शकना इवन सुप्रीम कोर्टाक कित्याक इवन हायकोर्ट आसत तें न्ही आमी वी हॅव टू वेट फॉर अवर टर्न ऑफकोर्स आमचे एडवोकेट आहा ते प्लीड करतात आनीक प्रेस करतात की तितले बेगीन जावचें अशें म्हणून आयज बदला कोण की वाघ दिश्टी पडला सो आतां वाघ हांवें पळोवना कोण पळयता सर त्यांच्या सायडीसून काम चालू आसा वाघ एक सांग म्हाका आतां जंगल न्ही तें वाघ थंय वचना खंय वतलो पणजे कितें म्हटलें टायगर जावपाक जाय ते म्हणून आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसाचे आनी मुख्यमंत्री Sir, 25 CR has been spent on advocate. यू सी लक्षांत घे आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क समजा बोर्डाचेर आयलां आनी अशें जरी या की पयशांचें तोंड पळोवन आमी कोण गेले नात एकटोच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप एंड इज टेकन अप फॉर हियरींग मागीर ऐन वेळार धांवूंक शकना आनी मागीर कितें आसा समजा पयशा तोंड पयलें आनी आमी आमच्या लोकांक धाडले ना जर जायत कित्याक जवळ म्हाका दिसता 18-20 वर्स म्हाजे म्हटल्यार कोता जाता केस केम अप फॉर हियरींग आनी इतले वेळ आमी धाडले आमच्या लोकांक धाडल्यात ते भले ते येवं किंवा न येवं पूण आमच्या लोकांक आमी धाडल्यात आतां धाडले म्हणटरी तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्ही सो पयशांचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें आमचें आय टेल यू आमी प्रिफर केलें येस पयशे ओके एक 2 कोटी 3 कोटी म्हायज लागता पूण आमचे लोक थंय आसूंक जाय सो दॅट वी डिफेंड इट प्रॉपरली नाल्यार फाल्यां ताजो उलटेंय जावंक शकता सपोज एखादी केस हियरिंगाक येयली आनी आमगेले कोण नाशिल्ले 2 जाण कोण आशिल्ले आनी म्हणून मागीर केस तुमच्या आंगले डेली तें जावपा जाय न्ही कारण कोर्टान जें डिसिजन जातलें दॅट इज फॉर लायफ लॉंग पयशे आज आसा फाल्यां ना पूण दॅट डिसिजन जशें हें डिसिजन आमचें हाजें जालें कित्याक ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा पळय न्ही दॅट इज फॉर एवर म्हणटाचें सर ते न्यूज रिपोर्ट्स येता की थंय काम चालू आसा आतां ते तुमीच बरयतात न्ही एनवायरमेंटलिस्ट सांगता राजन केरकर काम चालू आसा सी लक्षांत घे एक आमी पळोवपाक जाय हे रिपोर्ट बरोबर मिटींग बी आसता ते आसा कितें जाता हे रिपोर्ट बरोबर असेंब्ली आसा ते दिसात कितें येतात ताजे पयलीं 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं कितें एनवायरमेंटलिस्ट कोणी आसूं एनवायरमेंट आसूं नाल्यार कोणी आसूं मोगी आसूं तुम्ही मिसलीड करपा खातीर म्हणटा अशें करता येयलो हांव म्हणना तशें हांव म्हणना पूण म्हजो एक ल्हानशें म्हाका जें समजना बरोबर आज मिटींग आसा जाल्यार मिटींगे सकाळ फुडें म्हणजे समबडी इज राजकारण जातशें दिसता आय डोंट नो सर मिटिंगी पयलीं बी अशें आमी घेनात ते वी टेक इट व्हेरी स्पोर्टिवली फायनली वी आर जस्ट लायक देम ज्यांक कोणाक दिसता आमी गोंया खातीर काम करता तेंचे सारकें आमी बी गोंया सारकें काम करतात आमी कितें दुसरे राज्या खातीर काम करनात वी आर डुईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड फॉर द पीपल ऑफ गोवा थँक्यू सर पूण ती ही एटिट्यूड जी आसा पळय न्ही नेमकी त्याच दिसाक एसेंब्ली जाली की त्याच दिसाक दीस एटिट्यूड इज आय टेल यू येस्टरडे आय वॉज हियर आय वॉज एड्रेसिंग प्रेस हांवें सांगलें 4 स्तंभ जे आसात पळय न्ही त्या 4 स्तंभांनी बरें काम करपाक जाय
खंयच्या एक स्तंभाचेर चुकलें जाल्यार सुद्दां ताचो इफेक्ट समाजाचेर जाता काय सांगता थँक्यू कोर्टान सुप्रीम कोर्टान समजा एखादी डिसिजन दिल्लें जाय तें डिसिजन बरोबर आसलें जाय इट हॅज गॉट फार रिचींग इफेक्ट्स ऑन द सोसायटी